नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। नवी दिल्लींत एशिया पॅसिफीक संमेलनाचें उक्तावण जालें। संमेलनांत आशियाई प्रशांत हवाई यात्रा कशी सुलभ जावंक शकता, तांत्रीक बाबी आनी हेर गजालींचेर विचार विनिमय जाले। दुसऱ्या आशियाई प्रशांत नागरीक उड्डाण मंत्र्यांच्या संमेलनांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जावपाचे आसात। भारतीय हवाई दळा मार्फत जोधपुरांत तरंग शक्ती आस्पावीत आशिल्लो आनी सगळ्यांत व्हड विमान सराव सध्या सुरू आसा। ह्या सरावाच्या निमतान हवाई दळान भारतीय संरक्षण हवाई प्रदर्शन म्हळ्यार आयडेक्स 24 आयोजीत केला। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकीं ह्या प्रदर्शनाचें आयज उक्तावण जालें। आयज सावन 14 दीस चलपी ह्या प्रदर्शनांत विमानां विशीं उत्पादन वाठारांतल्या खुबश्यो कंपन्यो वांटेकार जाल्यात। अणूचो तरंग शक्ती सराव हो दुसरो आसा आनी हातूंत 10 देश आस्पावीत जाल्यात। ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें की भारत संरक्षण मळार आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन वाटचाल करता। आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजिनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। शिमला हांगासरल्या मशीद बांदकामाच्या प्रकरणा वयल्यान लोकांचे प्रदर्शन आयजूय चालूच आसा। काल पुलिसांनी केल्ल्या लाठीचार्जा खातीर वेपारी संघटनेन आयज बंद पाळ्ळो। भाजपाचे फुडारी संजय सूद हांकां ह्या लाठीमारांत इजा जाली। 2007 वर्सा सावन ह्या मशिदाचें बांदकाम चालू आसा आनी न्यायालयान केस चालू असून लेगीत हे बांदकाम तशेंच सुरू आसा। ते खातीर लोकांनी तिडक उक्तायल्या आनी प्रदर्शनां करपाक सुरवात केल्या। ही मशीद आतां 5 माळ्यांची जाल्या। पुलिस अधिकाऱ्यांनी या संबंधात अधिक माहिती दिली। हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। लेकिन जिस प्रकार से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बैरिकेड्स को तोड़ा और उसके बाद जो सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को उसमें चोटें आई हैं। तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीज़ों की। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया। कोलकात्यातल्या आर्जिकर इस्पितळांत दोतोर बायलेचेर जाल्ल्या बलात्कार आनी अत्याचार प्रकरणात दोतोरांनी पुकारलेलो संप चालूच आसा। जो मेरेन आरोपीक ख्यास्त जायना तो मेरेन तो हो संप चालूच उरतलो असो निर्धार दोतोरांनी केला। जो बोल रहा है और उसका लॉयर मिस्टर कपिल सिब्बल वो जो बता रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास ओपीडी नंबर्स है। 5 दिन के अंदर 1 लाख पेशेंट्स को ओपीडी का रजिस्ट्रेशन मिला है, तो वो नंबर्स गवर्नमेंट नंबर्स है और गवर्नमेंट के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा इंफॉर्मेशन कोट कर रहा है कि डेथ्स हुए हैं, पेशेंट्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। वेयर इन रियलिटी, इन द ग्राउंड रियलिटी, आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर कपिल सिब्बल टू कम to the ground, to come to every government hospital and check out। हमारे ये आंदोलन जारी रहेंगे और तब तक जारी रहेंगे जब तक सीएम हमारे ये डिमांड्स नहीं फुलफिल कर रहे। गोंय वैजकीय महाविद्यालयात वैजकीय अभ्यासक्रम MBBSच्या पहिल्या वर्सा खातीर अंदू 150 बदला 200 विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळटलो। राष्ट्रीय वैजकीय आयोगान जागो वाडोवपाक गोंय वैजकीय महाविद्यालय इस्पितळाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती गोंय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर हांणी दिल्या। खेरीज गोंय वैजकीय महाविद्यालयाक MD आनी MS अभ्यासक्रमा खातीरूय मान्यताय दिल्या। उपद्रवी सुण्यांपासून लोकांक
इजा जावची न्हय म्हणून गोंय सरकारान सुणी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। या मार्गदर्शक तत्वां अंतर्गत सुणी पोसपी मालकांक आता एक प्रतिज्ञापत्र दिवचे पडटले। ह्या प्रतिज्ञापत्रान जर सुण्यांनी लोकांक कसली इजा केली जाल्यार ताची जापसालदारकी मालक आपूण स्वता घेवंक जाय। सुणी पोसपी मालकांनी सुण्याच्या गळान एक साखळी घालूंक जाय आणि कोणाकूय ते चाबले जाल्यार मिशन रेबीजाक बेगोबेग हॉटलायन नंबराचेर कळोवंक जाय अशी अट सरकारान घातल्या। दिवचल गणेशोत्सव मंडळ गणेशोत्सवाची माझी भौसाक महत्वाचे संदेश दिवपा खातीर वावुरतात। या वर्सा दिवचले गणेशोत्सव मंडळान येरादारी नेम आणि रस्तो सुरक्षा संबंधान लोकांक माहिती दिवपाचे यत्न केल्यात। ह्या मंडळाचो वांगडी प्रशासन अभियानाविशीं अधिक माहिती दिली। पैसे जाल्यार हजारांनी लोक जे वर्साच्या वर्सा हजारांनी लोक मरता एक्सिडेंटान। त्या खातीर आमी एक प्रयत्न केला की जे गणेश मंडळात गणपतीच्या दर्शनाक येतात तेन्ना काही सूचना आसात ते पाळच्यो लोकांनी, जेणे करून एक्सिडेंट न जाता त्या खातीर सदीच गाडी चलयता आसता टू व्हिलर हेल्मेट परिधान करचे। दुसरे फोर व्हिलर चलयत आसतना बेल वापरचो आणि सगळ्यांक युवांक आणि तरुणांक एक विनंती आसा डिजिटल सार्वजनिक मंडळा वतीन की तेंच्यांनी स्पीड लिमीट जी आसा ती पाळची, जेणे करून अति स्पीड जाली काय तेका इतको एक्सिडेंट एक तो शेवटी तेका वाचोवपाक कोणूच प्रयत्न जायना। सगळ्यांनी महत्वाचे आता जर समजा मोबायल हो अति महत्वाचो जालो आसा ते खरें आसा, पण जेन्ना तो महत्वाचो गाडी थारायात मोबायल कोणाचो आलो सायडीक घे गाडी सायडीक घेयात, मोबायल पळयात कोणाचे कॉल आसा ते तूं सायडीक रावन कॉल घेयात। केंद्रीय मंत्रिमंडळान 70 वर्सां पिरायेवयल्या ज्येष्ठ नागरिकांक आयुष्मान भारत या जनभलायकी येवजणेन आस्पावीत करपाक मंजुरी दिल्या। या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न कितलेय आसल्यार ह्या येवजणे अंतर्गत फुकट उपचार मेळटलो। या येवजणे अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांक 5 लाख रुपया मेरेनचो उपचार फुकट मेळटलो। ह्या खातीर देशांतल्या 4.5 कोटी कुटुंबांक उपचाराची सुविधा मेळटली आणि 6 कोटी परस चड नागरिकांक हाचो लाव मेळटलो। ही येवजण चलणुकेन हाडिल्ले खातीर कांय ज्येष्ठ नागरिकांनी खोस उक्तायली। जो आयुष्मान भारत के तहत 70 साल के एबो लोगों के लिए जो स्कीम इंट्रोड्यूस किए हैं वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं जैसा कि न्यूज़ में और पेपरों में पढ़ा हूँ उस हिसाब से ये स्कीम उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास कोई इनकम नहीं है, उम्र तो है मगर इनकम कुछ भी नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ बताना उनके लिए उतने पैसे नहीं रहते। वैसा हमारी सीनियर सिटीजन का ग्रुप एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जो इस स्कीम से बहुत अच्छे से फ़ायदे होंगे। दिस Ayushman Bharat insurance is very much helpful to the senior citizens who have crossed 70 years, especially these people working in shops and other factories having minimum income, and the children are also not able to support them financially to look after their health. Under the circumstances, this type of facility given by the central government to the senior citizens is very much appreciated, and senior citizens are indebted to the central government. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले उमेदवारी अर्ज सादर करपाची आयज निमणी तारीख। अर्जांची छाननी फाल्यां जातली आणि 16 सप्टेंबरा दिसा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक मेळटले। 90 वांगड्यांच्या ह्या हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर 5 ऑक्टोबराक मतदान जातले आणि मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली। इतले मजगती आम आदमी पक्षान हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीरची आपली सगळी वळेरी जाहीर केली। या वळेरेंत 19 उमेदवारांची नावां आसात। आम आदमी पक्षान पंचकुलान सुवाती खातीर प्रेम गर्ग हाका उमेदवारी दिल्या, जाल्यार कमल दिसला हे फतेहाबाद सुवातीवेल्यान वेंचणूक लढयतले। केतन शर्माक अंबाला सिटी सुवात जाल्यार धनराज कुंडू हांका दादरी सीटा खातीर उमेदवार घोशीत केल्यात।
बायलांच्या क्रिकेट सर्तीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आशियाई क्रिकेट परिशद म्हळ्यार एससीसीन बायलांच्या 19 वर्सां सकयल्या T20 आशियाई करंड सर्तीची घोषणा केल्या। हो ऐतिहासिक निर्णय मलेशियातल्या कोलालंपूर हांगा एसीसी कार्यकारी बोर्डाच्या बसकेन घेतला। एसीसीन कळीत केला की 19 वर्सां सकयल्या बायलांची आशियाई करंड क्रिकेट सर्त दर 2 वर्सांनी जातली। या सर्तीचो मुखेल उद्देश संवसारीक पातळीर आशियाई पंगडांचे प्रदर्शन सुधारपा खातीर आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।